नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनान तुमका येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां वयली पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. नानोडा बांबर मेळिल्ली पुरातन नाणी पुरातत्व खात्यान घेतली ताब्यान. मंत्री फळदेसाय हांणी दिली भेट. नाण्यांचो करतले शास्त्र शुद्ध अभ्यास विष्णू जोशी हांचे करतले भोवमान. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणे खाला गोंयांत 5,000 कोटी हाडपाची मुख्यमंत्र्यान दवरला मोख. 15 डिसेंबरा पयलीं प्रशिक्षण दिवन वेवसायिकांच्या खात्यान जातले पयशे जमा. साळ न्हंयच्या देगेर बेकायदेशीर बांदकाम मोडून उडयात. उच्च न्यायालयान दिलो आदेश. 15 दिसां भितर बांदकाम काडून उडोवपाचें आश्वासन दिलें बरेटोन. उटंगराच्या पावसान भिजले नरकासूर. लासपाक मेळटलो काय ना ते पावसाचेरूच अवलंबून. आडवेळा पावसाचो राष्ट्रीय खेळा सर्तींक फटको. कांपाल आनी फातोड्ड्या पडझड. सर्तीचो टायम टेबल हाल्लो. खेळगड्यांची गैरसोय. दिवाळीच्या तोंडार पुराय गोंयांत गडगड्या सयत आडवेळा पावसाची हाजेरी. जनजीवन विस्कळीत. बुधवार आनी बेरेस्तारा हवामान खात्यान जारी केलो येल्लो अलर्ट. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणे खाला केंद्र सरकारान 13,000 कोटी दिल्यात. तातूंतले 5,000 कोटी गोंयांत हाडपाक जाय अशी मोख मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दवरल्या. 15 डिसेंबर पयलीं प्रशिक्षण दिवन वेवसायिकांक 15,000 रुपया खात्यांत उपलब्ध करून दितले आनी ते नॉन रिफंडेबल आसतले. तशेंच 15 जानेवारी पयलीं वेवसायिकांनी आपली नांवां नोंद करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. ती जेका गरज आसा तेका जर तुम्ही स्केल केलो तो आनीक काम खूब बऱ्या पद्दतीत करपाक शकतलो. फ्री ऑफ कॉस्ट वयल्यान तेका ट्रेनिंगेक आमी पेमेंट करतले. म्हणजे तेका आमी म्हटलां की तुमकां जे ट्रेनिंग अटेंड करता ते 2,500 रुपीज तुमच्या अकाउंटाचेर जमा जातले. तेका टूल किट घेवपाक जाय. आतां तेका टूल किट कोण तरी म्हालो आसतलो तेका सगळे कात्री बित्री घेवच्यो पडटल्यो. बाकीचे कुंभार आसतलो तेका कितें वॉट एवर द थिंग जे लागता ते घेवपाक आमी काय घेवन दिवचे ना न्ही. प्रत्येकाक कितें लागता आमकां खबर आहा ते तेकाच खबर आहा. डायरेक्टली 15,000 रुपीज त्याच्या अकाउंटाचेर 15 डिसेंबर पर्यंत ट्रान्सफर जातले. 15,000 रुपया नॉन रिफंडेबल. ह्या परत एकदा सांगता हे सगळे पयशे तुम्ही म्हणटले परत करपाचे ना. आमकां हे तेकाच वन टायम टूल किट घेवन दिवपाचो आसा. तेका म्हणजे जवळपास ना म्हटलें जाल्यार 17,500 रुपया आमी डायरेक्टली त्याच्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर केले. म्हणजे मोदीजींचे इंटेन्शन इतकेच आसा की कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत ह्या आतापर्यंत कोणीच ह्या लोकांकडे लक्ष दिवंक नाशिल्ले. कोणूच ह्या लोकांकडे ते कितें करतात काय म्हणून त्यांच्याकडे विचारूंक वचूंक नाशिल्ले. तांकां डायरेक्ट सपोर्ट म्हणजे जो आमी म्हणटा डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर हे करपाचें काम माननीय मोदीजी करीत आसा. आनी अगेन इट इज इररिस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड. कोण खंयच्या जातीचो कोण खंयच्या धर्माचो माननीय मोदीजीत पळोवंक ना. ह्यो 18 ट्रेड दॅट इटसेल्फ हे तेंचें जें आहा पळय न्हू तो बिझनेस करपाचो आसा. म्हणून म्हाका दिसता नव्यान आमी जें म्हटलां की इट इज एन सेल्फ रिलायंट जावपाक जाय. तेच्यांनी स्वताच्या पांयार उबें रावपाक जाय. स्वताचो बिझनेस सुरू करपाक जाय. ह्या निमित्तान एंटरप्रिनरशीप जी आसा पळय न्ही परत एकदा खूब मोठ्या प्रमाणात तयार जातली. ह्या सगळ्या जाणांक एक म्हणजे काम मेळटलें. खूब मोठ्या प्रमाणात पयशे जे आसा 13,000 कोटी रुपयाचें प्रोविजन केलां. 13,000 कोटी. आता आमी कितले कोटी आमकां निदान आमी 4-5 कोटी तरी गोंयांत हाडटले काय ना हे आमी ठरोवपाक जाय. खातीर ते कितले कोटी रुपया गोंयांत हाडप हे डिपेंड आमचेर आसा. साळ न्हंयच्या देगेर केळशी पंचायत क्षेत्रांतले बेकायदेशीर बांदकाम काडून उडोवपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिला. 15 दिसां भितर बांदकाम मोडून उडयतले अशें आश्वासन कंत्राटदार बरेटो हाणें न्यायालयान दिलें अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें. River Sar, there is some concrete construction that has taken place, and that is actually right on the bank of the river, which is in violation of CRZ notification. The petition was filed in the High Court, and the matter came up today before the High Court. The person who has carried out this illegal construction has undertaken to the High Court that he will remove and demolish this particular slab or particular concrete structure, and once that is cleared, he will apply afresh for erecting huts. Those are those seasonal huts for the purpose of carrying on some tourism business.
So till then he will not get any permission from the CRZ authority. He will have to first demolish this concrete structure. बुधवारा फातोडे सावन पडपी आडवेळ्या पावसाचो गोंयांत चालू आशिल्ले राष्ट्रीय खेळांत सर्तींक फटको बसला. समारोप सुवाळ्याक 21 दीस उरिल्लो आसतनाच पावसान राष्ट्रीय खेळांत सर्तींचे गणित हालयले. पणजे कांपालान राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या खेळगांव सुवातीक तळ्याचे स्वरूप आयलें. बुधवारा फातोर्डेर सावन पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून ही परिस्थिती उप्रासली. कांपालाचेर उदक साठून उरिल्ल्यान वीज उपकरणां बंद पडपाची शक्यताय आसा. खेळगड्यांची गैरसोय जाल्या. आडवेळ्या पावसाक लागून विंगड खेळा सर्तींच्या आयोजनाचेर परिणाम जाला. अभी बारिश की वजह से अभी नेशनल गेम पर सभी और बहुत दिक्कत आ रही है. हाँ, बहुत दिक्कत आ रही है. अभी फिलहाल सभी कंपटीशन होल्ड ऑन पे है बिकॉज पावर कट. जो जितनी भी वायरिंग है सारी अंडरग्राउंड है, इसलिए चालू नहीं कर रहे क्योंकि पानी बहुत भर चुका है. अगर एक भी वायर चालू करेंगे तो हो सकता है सबकी जान को खतरा भी हो सकता है. इवन अंदर भी यही हालत है. आप देखिए यहाँ पे ये वायरिंग जो जा रही है अंडरग्राउंड जा रही है, ये देखिए यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है. सो इधर से भी ये वायरिंग यहाँ से पास हो रही है. सो इसलिए इस कंपटीशन को अभी होल्ड ऑन किया गया है. अभी गवर्नमेंट से भी वेन्यू के लिए डिमांड की गई है, वेन्यू चेंज किए गए हैं. सो अभी गवर्नमेंट ने बोला है वो रेडी टू गिव वेन्यू फॉर द कंपटीशन. बिकॉज अभी होल्ड ऑन पे अभी प्लेयर्स भी इसलिए अभी उनका कंपटीशन वगैरह अभी भी आराम कर रहे हैं. ये देखिए पानी भी अभी बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है और बारिश का भी अभी वेदर बना हुआ है, इसलिए कंपटीशन को थोड़ा होल्ड किया गया है. मैं आपको प्लेयर्स भी दिखाता हूँ, वो सब अभी सो रहे हैं. पूरा कट है. अभी लाइट्स भी बंद है इसलिए चालू नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना भी वायरिंग सब अंडरग्राउंड से ही है. तर तुम्ही पळोवंक शकता की लाईट नाशिल्ल्या कारणान सगळे कडेन काळोख आसा आणि जे प्लेयर्स आसा ते सगळे हे पळोवंक शकता तुम्ही. त्यांची आता गेम आशिल्ली आणि लाईट नाशिल्ल्या कारणान ह्या प्लेयर्सांक हांगासर अशें बसून रावचें पडटा. कारण म्हटल्यार लाईट ना जाल्यार ते करतले कितें. नमस्कार, आमी आयज आसा कंपल नॅशनल गेम्साचे वेव्यूचेर आणि तुमकां खबरच आसतली की 26 ऑक्टोबराक नॅशनल गेम्साची सुरवात जाली आणि 9 नोव्हेंबराक ताजें क्लोजिंग आशिल्लें. आनी आयज जर पळयत जाल्यार सगळ्या कांपाल वेव्यूचेर सगळे कडेन आमकां उदक दिश्टी पडटा आणि खंय तरी नॅशनल गेम्स गोंयांत वेगवेगळ्या म्हणजे जाग्यांचेर चालू आसा, वेगवेगळ्या वाठारांत चालू आसा. आणि कंपल हांगासर एक म्हणजे सिटी स्पोर्ट म्हणून तेंच्यांनी येदो व्हडलो हांगासर वेन्यू तयार केला. हांगासर जायते टँक तुमकां पळोवपाक मेळटा आणि इनडोर जे गेमी आसतल्यो त्यो सगळ्यो हांगासर जातात. जाल्यार आयज जर पळयत जाल्यार सगळे कडेन आमकां उदक दिश्टी पडटा आणि त्या उदकांतल्यान आमचे एथलीट्स आसतले किंवा कोच आसतले तांकां सगळ्यांक त्या उदकांतल्यान वयचें पडटा. आणि एक म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार आयज गेमी हे जावपाक शकना. कारण म्हटल्यार थोड्यो गेमी ज्यो आसा त्यो जावंक शकता पूण थोड्यो ज्यो आसा त्यो जावंक शकना. कारण म्हटल्यार ज्या इनडोर गेम्सांक म्युजीक लागतली ती म्युजीक तांकां यूज करपाक मेळना. कारण म्हटल्यार हांगासर जनरेटरानूच जर उदक गेला अशें आमकां आयकुपाक येता. आनी सगळे जे गेमी चलता थंयसर लायट नाशिल्ल्या कारणान सगळ्यो ज्यो गेमी आसा त्यो बंद आसा. आनी महत्वाची म्हटल्यार योगा जे ट्रेडिशनल योगा आसा तांकां आमचे कडेन ते जे एथलीट्स आसा तेंच्यांनी उलयले योगा करतना तांकां म्युजीक लागता आनी म्युजीक नाशिल्ल्या कारणान तांकां थंयसर योगा करपाक मेळना. जाल्यार हे गेमी ज्यो आसा त्यो जे मेरेन लायट येना ते मेरेन ते जावपाक शकना अशें सुद्दां ते एथलीट्स आमचे कडेन उलयल्या. जाल्यार तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान आमच्या सगळे कडेन उदक दिश्टी पडटा आनी हे बेगिनात बेगीन जे उदक आसा ते काडपाक जाय आनी हांगासर मागीर सगळ्या एथलीट्सांक यो वच करपाक बरे भशेन मेळटलें. जाल्यार आयज लास्ट दीस आसा आनी ह्या दिसा फाल्यां क्लोजिंग आसा आनी आयच्या दिसाक बेगिनात बेगीन ज्यो गेमी आसा त्यो सोंपपाक जाय. कारण म्हटल्यार आयचो एकूच दीस आसा आनी भरपूर ज्यो गेमी आसा त्यो उरल्यात. जाल्यार फुडलो नियाळ जो आसा तो आमी तुमचे मेरेन पावयतली. मडगांव फातोर्डे मैदानाचेर पावसाक लागून सामकीच विटंबना जाल्यात. मैदानाचेर लायिल्ले फलक पावसान आडवे जाले. किचनाकूय पावसाचो फटको बसला. काल मध्यरात्री जेन्नाच्यान पावस चालू जालो तेन्नाच्यान हांगा हॉस्पिटल एकदम धांदळ जाली. फातोर्डा जो
हांगा सेटअप आशिल्लो तांचो जेवणाचो नॅशनल गेम्साचेर रोखडीच भुरग्यांक जावं स्टाफाक तांकां जेवण करताले थंय जेवणाक भितर त्या टेंटान भितर सकयल आशिल्ली कारणान ताका फ्लोरींग नाशिल्लें सकयल आनी थंय उदक भरलें उदक भरतकीर हांगच्या जे हे आशिल्ले FDA ऑफिसर पावले कमांडंट पावलो जो अपॉयंट केला आसा तो पावलो आनी तांणी रोखडे की जाता तशें शिफ्ट करपाक ट्राय केली आसा आतां जे थॉमस अधिकाऱ्यान सांगिल्लें म्हायती दिता ते प्रमाणे हांगा जे किचन आशिल्लें तें कंप्लीट बंद केल्लें आसा आनी दुसरे वटेच्यान शिफ्ट केल्लें आसा तांकांय तें पॉसिबल ना जालें कारण अचकीत रात्रभर पावस पडपाक लागून हांगा सगळें उदक भरिल्लें आसा हांगचे काही बोर्ड पडिल्ले आसात जी कमान मेन हाजेर आशिल्ली तीय पडल्या ती तांणी काडून सायडीक दवरिल्ली आसा आतां किचन हांगच्यान शिफ्ट केलां आनी तांणी म्हायती दिली त्या प्रमाणे मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमाचेर तांचे आनी एक किचन आसा थंयच्यान तें जेवण हांगा हाडटले बाकीचे हांगा FDA अधिकाऱ्यान येवन जें उदक भरिल्लें जावं कितें जालें ताजें सगळें किचन बंद करून सगळें शिफ्टींग केल्लें आसा थंय सेफ प्लेस आसा थंय शिफ्टींग केल्लें आसा गोमंतक टिवी खातीर मडगांवचें नांव गौरव प्रभू म्हणटालें दिवाळीच्या तोंडार पुराय गोंयांत आडमेळ्या पावसान हाजेरी लायली. पणजी राजधानी सयत बार्देस दिवचल सत्तरी तशेंच दक्षिण गोंयांत गांवगिऱ्या वाठारांनी गडगड्या सयत पावसान फांतोडेर हाजेरी लायली. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत 58.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. बुधवार आनी बेरेस्तारा हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. देखून नागरिकांक सतर्क रावपाचें आवाहन हवामान खात्यान दिलां. सध्या गोंयांत राष्ट्रीय खेळा सर्त चालू आसा. बुधवारा फांतोडेर पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून राष्ट्रीय खेळाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. म्हापशेच्या पेड्या हॉकी मैदानाच्या छप्पराक जाल्यार गळती लागल्या. काल रातच्यान गडगड आनी जगला मारतालीच. आयज सकाळी 5 वरांच्यान पावसाक सुरवात जाल्या आनी सगळे आख्या गोंयभरांत भरपूर पावस पडला आनी सगळ्यात चड पावस पडला तो म्हटल्यार दाबोळी वाठारांत. आनी IMDन अशें जाहीर केलां की आयज आनी फाल्यां येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा जाल्यार सगळ्या म्हणजे गोंयकारांनी सतर्क रावपाक जाय. कारण म्हटल्यार आयज आनी फाल्यां हो पावस आसतलोच. महत्वाचें म्हटल्यार आतां 2 दिसांनीच दिवाळी येवपाची आसा आनी नरकासूर लोकांनी जे करपाक सुरवात केलेली ताचेर खंय तरी उदक शिपाडलां अशें दिसून येता. सगळी कडेन जर आमी पळयत जाल्यार नरकासुराची भुरग्यांनी तशीच तयारी केलेली ते सगळे भिजून गेल्यात आनी आतां सद्या नॅशनल गेम चलता तांचे जे होल्डिंग आसा ताचेर सगळ्याक चिखल पडोन चिखल कालो जाला काय कितें अशें आमकां सुद्दां दृश्य पळोवपाक मेळटा. जाल्यार आयज आनी फाल्यां 2 दीस IMDन येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा. जाल्यार सगळ्यांनी आपली जतनाय घेवपाक जाय. कारण म्हटल्यार आयज आनी फाल्यां 2 दीस भरपूर पावस आसतलो अशें सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईत हांव वर्षा आश्वेकर. गोग्यांनी पडलेल्या पावसान गोंयभर एकाय नरकासुराक उबो रावपाची संद दिली ना आनी शेनवारा राती कडेन नरकासूर लासपाक मेळटलो काय ना ते पावसाचेरूच अवलंबून. कित्याक तर हवामान खात्यान बेरेस्तार मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान सांगला वेगान वारें घोळू येता. धोक्याचे सुवातेर लोकांनी वचचे न्ही अशी खात्याची शिटकावणी आसा. पावसान घालून घेतिल्ल्या जायते कडेन नरकासुरांची कामां आडावून उरल्यात. मंगळारा राती कडेन पडिल्ल्या पावसाक लागून धापून दवरिल्ल्या नरकासूर कापेतींतल्यान भायर सरून रस्त्या देगेर उबे रावले. हय म्हणजे भाई काल भरपूर पावस पडलो त्या कारणान आमचो नरकासुराचो फूल थापो जाला. हय सामको थापो जाला नरकासुराचो. आता खूप खर्च उरला आमकां ह्या नरकासुरा व्हरची म्हणून. कितलो खर्च येयला तुमकां? 50,000 तरी खर्च उरला. 50,000? हय. पण कितें म्हणून हेका 50,000चो खर्च येता? आता कितें म्हणजे आता पळय आता भुरग्यांक रातचे खाण बीन करतलो म्हणटा तांकां कितें काम बीन करतलो म्हणटा तांकां कितें रिफ्रेशमेंट बीन दिवचेच पडटा न्हू. रिफ्रेशमेंट. हय मागीर तांकां मागीर नरकासुरा पेंट आहा मागीर ताका आनीक कितें आहा खूब कामां आसता ताका. हय खूब नुकसान जालें. तुमकां डोनेशन बीन दिवन मदत करिना? ना आमचे एक्चुअली MLA बीन कितें इलेक्शनाक आमकां हाडून दिता. इलेक्शन आसता तेन्नाच आमकां हाडून दिता नाल्यार हरशीं आमकां म्हणजे आमचें ओन घालून करचें पडटा. तुमी स्वता खर्च करता? हय स्वता खर्च करचो पडटा. हांगातले सगळे हांगातले आमचे कितें सगळे वाड्यावयलेच हांगातलेच भुरगे आसता न्हू घरा लागीं लागींतले ते मागीर हय 2-3 तरी ताचेर कामां करता. ना आतां सगळे एक्चुअली सगळेच मेहनत परत करचीच पडटली न्हू कित्याक ते सगळे पेपर पिल्लले आहा तांकां आतां परत मारूंक जाय काम.
दुसरे वटेन शेनवाराकय नेटाचो पावस पडलो जाल्यार नरकासुरांक लासपाची गरज पडची ना ताका खंय खरी बुडोवपाची तयारी करपाक जाय. शेनवाराकय पावस पडलो जाल्यार फाटल्या एका म्हयन्या सावन राती जागोवपी भुरग्यांची मेहनत फुकट वतली. तेन्ना नरकासुराचे राती पावसाच्या कृपेचेर सगळें निबून आसा. आमी एक म्हयनोभर जाले आमचो नरकासुराचें जें काम चालू आहा आमचे सगळे कामाक आसल्या कारणान आमी रातचो चडशे करूंक वयता. सो आतां हे पयलीं एक दीस 2-3 दीस पावस पडलोलो पूण तो एक बारीक पडलोलो तितून प्रॉब्लम कांय जावंक ना. पूण काल राती जो फातोडेर अचानक पावस पडलो तितून आमी सगळे जाण घरा कडेन आसले त्या कारणान प्रॉब्लम असो जालो की वारे आनी पावस पडलो तितून मातशें एक लॉस जालें. म्हणजे चडसो पळोवंक गेल्यार नरकासूर मातसो भिजलो. थोडे पार्ट म्हणजे हात आसतलो रुपटे जे भायर उरले पळय ते अचानक पावस पडल्या कारणान भिजले. राती जर पयलीं तसो अंदाज आसलो आमकां की पावस पडटलो म्हणून आमी ती बॉडी भायर आसलेली भितून व्हेल्ली. पण हे जे थोडे भायर उरले पळय ते अचानक पावसान हे जाले. प्रॉब्लम जातलो पूण तशें प्रिकॉशन्स घेवचेच पडटा. कितें तरी करून उपाय काडून करचें पडटलें ते. आतां एक वर्सा तर वयर उबो करून पावस पडलेलो आसलो पूण तितून आतां कितें वयर उबो केलो आनी पडलो मागीर मेहनत वयतात न्हू वेस्ट. पूण एक्चुली पळोवंक गेल्यार पडोंक जायना पावस तरी पडपाक जायना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ढगांच्या गडगडाटा सयत बुधवारा सकाळी कारापुरा भर लोकवस्तीन तेका घराक लागून आशिल्ले लॉन्ड्रीचेर वीज कोसळ्ळी. हे घडणुकेंत लॉन्ड्रींतलो फॅन आनी लायटीचे सामान जळ्ळें. नशिबान हेर कांयच वायट घडणूक घडूंक ना. कारापूरच्या भोळवाड्या वयल्या दौलत साकळकर हांच्या घराक तेकून आशिल्ल्या तांचेच लॉन्ड्रीचेर वीज पडली. लॉन्ड्रीक तेकून आशिल्ल्या माडाचेर वीज पडली उपरांत ती स्लॅबांतल्यान घरात घुसली. वीज कोसळ्ळी तेन्ना व्हडलो स्फोट जालो. नेमकें कितें जालें तें पयलीं कळूंक ना पूण लॉन्ड्रीत आशिल्ले फॅन आनी लायटीचे सामान जळ्ळें. आज सकाळी 5 गडगडटा नाव जागोच आसलो आनी अकस्मात धडम जालें म्हणून हांव उठून अशें वयर जर पळयता जाल्यार हो फॅन जो आसा पळय त्या फॅनानसून सकयल उजो येयलो जप करून. भायर गेलो हांव. भायर पळयता जाल्यार भायर ते लायटीचे हे सगळे फुटून सकयल पडलेले. बेगीन हांवें म्हाजो मेन स्विच उडयलो आनी भायर गेलो. भायर वचून सगळें पळयलें कांयच दिसना. 20 मिनटांनी वयर जर पळयता जाल्यार भगभगीत वयर उजो पेट्टा स्लॅबाचेर वयर. म्हणजे त्यो वायरी आसलेल्यो पळय त्यो थंय जॉयंट जाले. कितें जालें म्हाका खबर ना पूण भगभगीत उजो पेटलो. तेच्या उपरांत हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आपयलो, फायर ब्रिगेडीक आपयलो आनी तेंच्यांनी आतां पळय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येयल्या वायरी काडल्या तेंच्यांनी आनी ते सांगता वीज पडले आनी हे जाला म्हणून. बरें वयर वचून पळय जाल्यार माड म्हाजो हे जाला एक कवाळो सबंद जळ्ळा. आनी कोणाक कितें जावना ना डॅमेज तशें आनी कांय जावना. फक्त हो फॅन जळ्ळा. आतां जी मशिनरी म्हाजी लॉन्ड्रीची मशिनां आसा ती अजून हांवें कांय पळोवंक ना म्हटल्यार लायट ना म्हणटूच म्हाका ते चालू करून पळोवंक मेळना. लायट येयल्या उपरांत हांव ते पळयतलो आनी मागीर फुडलें कितें जालें. नशीब बरें म्हणून तुमकां कोणाक कितें जावना. म्हाजो एक म्हाज्या फाटल्यान देव आसा म्हणून म्हाका कसलो हे जावंक ना हांगासर. कुस्कूट सुद्दां कसलो त्रास जावंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर कारापूरच्यान तुकाराम सावंत. अचकीत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून निरांकाळ कोनशे वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या व्हडले झाड उमटून पडले. रस्त्यार झाड पडिल्ल्यान वरांची वरां येरादारी आडकोळून पडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून येरादारी सुरळीत केली. जाल्यार हेर वाठारांत रस्त्या कुशीक आशिल्ली घातकी झाडां पंचायतीन दखल घेवन बेगोबेग कातरून उडोवपाची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केली. काही जो 1.5 वरां पयलीं हांगा झाड पडलें. 1.5 ते 2 वरां जालीं झाड पडलें. झाड पडपाचें कारण म्हणजे रातीचो अवेळीचो वादळी पावस आयलो. मोठ्या प्रमाणात पावस पडलो हांगा आनी वारेंय बी आयलें. त्या वाऱ्याचो परिणाम म्हणून हें व्हडलें झाड हांगा पडलेलें आसा. आनी तें येदें मोठें झाड ती आमचे विलेज आमच्या लोकां कडेन तें क्लियर करपाक जायनाशिल्लें. आमी फायर फोर्साक फोन केलो. त्याच प्रमाणे फायर फोर्साची टीम आयिल्ली आसा हांगा. तुमी पळयता सगळे फायर फोर्साची टीम आयिल्ली आसा. त्याच प्रमाणे डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न जे पर्सन आसात ते येवन ते बी आमची मदत करीत आसात. कारण ही लायन सामकी डिस्टर्ब जाल्ल्या कारणान विद्युत पुरवठा आसा न्ही तो मातसो कांय काळा खातीर खंडीत जाल्लो आसा. आनी हो जो रस्तो आसा न्ही आतां हो जो कनेक्टेड शिरोडा टू निरंकाल हो एकच रस्तो.
आमकां हांगा आनी दुसरो रस्तो ना, बायपास म्हणजे दुसरो आनी रस्तो ना, त्या खातीर टोटल आमकां ह्याच रस्त्याचेर आमकां निर्भर रावचें पडटा, विसंबंद रावचें पडटा. आनी त्या खातीर आज खुबश्या लोकांची थोडी गैरसोय जाली. आणि आता तुम्ही पळयताल आता ही आमची ॲम्ब्युलन्स सुद्दां आयिल्ली. आज बुधवाराक एकदांच हांगा दोतोर येता, बुधवाराक. आज बुधवार आणि ह्या दोतोरां खातीर खुबशे पेशंट हे त्यांचे वाट पळयतात, पण तांकां दोतोरांक सुद्दां वरभर सामको बरो लेट जाल्लो आसा. त्या बद्दल थोडीशी गैरसोय जाल्ली आसा त्यांची. आमी दारबंदोडा गोळीवाडा हांगा आसा, जे दारबंदो पंचायत क्षेत्रांत हे येता. आतां तुमी पळयता की राती जो अवकाळी पावस पडलो आनी वारेय जाले सादारण, ते नुसार सगळे कडेन झाडां पडलेली आसा आनी फोंडे भागांत तरी पडलेली आसा. तेणे करून फोंडेची जी फायर ब्रिगेड आसा ती व्यस्त आसा. आनी ह्या असल्या कारणान दारबंदोडा पंचायत क्षेत्रांत जावं दारबंदोडा तालुक्यात एकूय फायर ब्रिगेडी ना. सतत लोकांची मागणी आसा की हांगा फायर ब्रिगेड जावची, तेणी करून सहज लोकांक उपलब्ध जातली. आज तुम्ही पळयता की मोठ्या प्रमाणात रस्त्यार झाड पडलेले आनी जिरकोन अर्धान झाड रस्त्यार आसा आनी तेजी सगळी जी तोकां आसा ती झाडाची ती मध्यभागी रस्त्यार येयल्ले कारणान हांगा वाहन चालक जे आसा जावं ट्रक जावं आनी बाकीचे बसी बिसी तांकां हांगा त्रास जावंक शकता. आनी रातची जर कोणी एकामेकाक ओवरटेक करीत आसतना येयल्ले आनी फुडल्यान जर अकस्मात लायट पडल्यार तांकां ते कांय अंदाज मेळचो ना आनी ते झाड सरळ तेंच्या गाडयेन घुसोवंक शकता. ते तोक आहा तेंच्या गाडयेन घुसोवंक शकता आनी अपघात जावपाची आनी मोठ्या प्रमाणात जिवनहानी जावपाची शक्यता. तेन्ना जे कन्सल्ट आसा, जे संबंदीत अधिकारी आसा, जावं पंचायत क्षेत्रांतले जे पंच सरपंच आसा, तेणी हे कडेन लक्ष दिवचें आनी जे फायर ब्रिगेडी आपोवन तेंच्यांनी मध्यभागी कातरून रस्तो साफ करचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्हीच्यान दारबंदोडीच्यान एकनाथ खेडेकर. वाडी शिवोली तलाशा रेस्टॉरंटांतल्या कर्मचाऱ्यांकडल्यान दोगा पर्यटकांचेर खुनी हल्लो प्रकरण हाताळपाक घाळपणां केल्ल्यान अंजूण पुलीस हवालदार जयराम मामल हाका सेवेंतल्यान निलंबीत केल्या. जाल्यार ह्या प्रकरणांत आनीक दोगा दुबावितांक अटक केल्या. पुलीस हवालदार मामल हाच्या निलंबनाचो आदेश उत्तर गोंय अधीक्षक नितीन वाल्सन हाणें जारी केलो. पर्यटकांक मारपेटीचे प्रकरण आयतारा फातोडेर घडिल्ले, पूण हे विशींचो गुन्यांव राती नोंद केलो. तशेंच ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी दुबावित आरोपी रोहित शिवाजी भोसले आनी ओमकार प्रकाश पत्रूड ह्या आनीक दोगा दुबावितांक अटक केल्या. जाल्यार आयतारा प्रवीण प्रकाश पत्रूड आनी जाजील बाशा अहमद ह्या दोगांक अटक केल्ली. राज्यांत कॅन्सराचें प्रमाण वाडटा. हे प्रमाण नियंत्रणांत हाडपा खातीर थळाव्या पावंड्याचेर उपाय जावप गरजेचें. नेमान भलायकी तपासणी जिणे शैलींत बदल घडोवपा वांगडा गांवगिऱ्या वाठारांत भलायकी कडेन आडनदर करिनासतना काळजी घेवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांखळी जाल्ल्या एके कार्यावळींत उलयतना सांगलें. आज कॅन्सराचो प्रमाण जर पळयत जाल्यार एवरी चवथो मनीस हो सस्पेक्टेड आसा कॅन्सरा पासून. कॅन्सर हो कम्युनिकेबल डिजीज न्ही. एखाद्या मनशाक कॅन्सर जाला ताका तूं तेंकलो म्हणजे कॅन्सर ताका जातलो न्हू. इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. आमी बरेचशे फावटी टीबी एका मनशाक जाले आसत, तेज्या फुडल्यान उबो रावलो तो खोंकलो, तुका टीबी जावपाचे चान्सीस आसा हे म्हणटा. देर आर द चान्सीस. बट कॅन्सर अशें दुयेंत न्ही, डायबिटीज अशें दुयेंत न्ही, ब्लड प्रेशर अशें दुयेंत न्ही. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता कॅन्सर कित्याक जाता हे पयल्यान आमी समजून घेवपा जाय. बिकॉज ऑफ आवर लायफस्टायल कॅन्सराचें प्रमाण वाडलें. कित्याक पयलींची लायफस्टायल वेगळी आशिल्ली, आतांची लायफस्टायल वेगळी जाल्या. तुमी जर पळयशात जाल्यार पयलीं कॅन्सराचो प्रमाण इतक्या मोठ्या प्रमाणात नासलो तितक्या मोठ्या प्रमाणात तो आतां आसा. कॅन्सर जर अर्ली स्टेजीचेर डिटेक्ट जायत जाल्यार त्या पूर्णता कॅन्सरांतल्यान बरें जावपाक शकता. आनी जर लेट स्टेजीचेर डिटेक्ट जालो जाल्यार कॅन्सरांतल्यान बरें जावप कदापि शक्य जायना. म्हणजे आमी ताका थर्ड स्टेज क्रॉस जाल्या उपरांत. आनी दुसरी गजाल आसा, एक इट इज अ पेनफूल डिजीज, म्हणजे ताका अक्षरशः इतके त्रास जाता त्या मनशाक. आनी दुसरी गजाल ती फॅमिलीक सुद्दां, म्हणजे तेजे पेन पळोवनूय त्रास जाता. आनी कॉस्ट वायज ऑल्सो इट इज नॉट एफोर्डेबल. ताजी ट्रिटमेंट कॉस्ट वायज सुद्दां एफोर्डेबल जावपाक शकना. बट पेनफूल लायफ हे चड डेंजरस आसा. म्हणून जेन्ना जेन्ना अवेरनेसाचे कार्यक्रम ऑर्गनायज करता त्या अवेरनेसांतल्या कार्यक्रमांतल्यान आमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें. आमी सगळ्यांनी भितर भाग घेवचो. आपल्याकूय बी म्हणजे डायग्नोज करून घेवचो. हांगासर कॅन्सरा खातीर एज ना,
म्हणजे खंयचे एजीड जातलो खंयचे एजीड जावचो ना अशें ना, बट मोर प्रावन म्हणजे आमी चड कोणाक जाता म्हणटा, चड जाता जो मनीस म्हणजे तंबाखू खावपाक खूब मोठ्या प्रमाणात, आल्कोहॉल चड मोठ्या प्रमाणात सोरो पिता. बऱ्याच जाणांक दिसता सोरो पिता म्हणजे आपल्याक कॅन्सर जावचो ना, फक्त लिव्हराचेच जातलो म्हणून. दयानंद हांसता, हांव खरी गजाल सांगता. ओके ना, आपल्याक मातशें ते लिव्हराचें कितें तरी जातलें अशें दिसता, बट कॅन्सरूय बी तेजेच म्हणजे आल्कोहॉल हें तेका एक कारण आसा. आनी तिसरें, आमी जे सगळें आतां जे खावपाक लागल्यात म्हणजे बरेचशे फावटी इट इज एन मोर यूज ऑफ पेस्टिसायड्स, जे खूब मोठ्या प्रमाणात प्रिझर्वेटिव्स वापरले वता फ्रुट्सांचेर भाजयेंचेर, ते पिकोवपा खातीरूय बी आनी प्रिजर्व करपा खातीरूय बी. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी अशे मॅक्झिमम जे लोक एबाव 40 जे आसा पळय न्हू, ह्या चड लोकांक आपल्याक एकदां स्क्रीन करून घेवपाची गरज आसा. आतां कॅन्सर खंयचे जाता, चडांत चड कॅन्सर जो जाता तो ब्रेस्ट कॅन्सर, बायलांच्या ठिकाणी जाता. इट इज एन सर्विक्स कॅन्सर, म्हणजे आपल्या जेणे प्रायवेट पार्टांचेर जावपाक शकता. तिसरो जो आसा विच इज अ ओरल कॅन्सर, तोंडात जो जाता, म्हणजे मॅक्झिमम तंबाखू गुटखा हे जे सगळे लोक खाता, विशेष करून ती डेंटोबॅक, अशाय लोकांक हो कॅन्सर बऱ्याच जाणांक दिसता. आमी ती फक्त लायता, ती 80% पोटान वयता, 80%. अजुनूय प्रकार आसात की यूज करपाचे, त्या ती होय भितरलो एक मेन कारण आसा. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पर्रा सिटीजन फोरम आयोजित 9वी अखिल गोय आकाश कंदील सर्त. ह्या सर्तीत वांटेकार जावपी सर्तकांनी फक्त इको फ्रेंडली आकाश कंदील तयार करप सक्तीचे. देखून 10 नोव्हेंबर 2023 ह्या दिसाक आयोजित ह्या सर्तीत सगळ्यांनी वांटेकार जावन बरो प्रतिसाद दिवचो. ह्या सर्तीचे पयले इनाम 30,000 आनी यादस्तीक, दुसरे 25,000 आनी यादस्तीक, तिसरे 20,000 आनी यादस्तीक, चौथे 15,000 आनी यादस्तीक आनी पांचवे 12,000 आनी यादस्तीक भेटयतले. तशेंच सुमार 10 उत्तेजनार्थ इनामां फावो जातलीं. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें, ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी